गोंयांत कायदो सुवेवस्था हाताभायर गेल्या। अंदू मार्च ते जुलय मेरेन खून, अपहरण, घरफोडी, विनयभंग आनी असल्यो केशी प्रचंड वाडल्यात। काँग्रेस म्हणटा गृहमंत्री पर्रीकाराक परिस्थिती हाताळपाक जमना, ताणें राजिनामो दिवचो। काँग्रेस ही गजाल राज्यपाला मेरेनूय पावयतली। आपले सरकारा आड गाराणें घालपी विष्णूकूय काँग्रेसीन आव्हान दिलां आनी सनबर्नाकूय विरोध केला। राज्यांची लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक अपयश येल्ल्या कारणान इमिजिएटली मनोहर पर्रीकारान आपल्या पदाचो गृहमंत्री ह्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो आनी बऱ्या सक्षम अशा मंत्र्या कडेन ते दिवन गृह खातें आयज गोंयच्या लोकांक एक रिलॅक्सेशन करचें आनी हो विशय जो आसा हो सहानुभूतीपूर्वक आनी सिरियसली हेचेर विचार करचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान अशें काँग्रेस पक्ष ताका आव्हान करता। गव्हर्नरान सरकाराक एडवायज करची की तातडीची उपाय योजना हेचेर करच्यो म्हणून, पूण आयज पर्यंत गव्हर्नरानूय तेचेर कांय दिसना म्हणून परत आमी एकदां गव्हर्नराक बरोवपाचो निर्णय घेतलो आमी आनी त्या प्रमाणे बरयले वयतले। आपल्या सरकारा आड गणपती मुखार गाराणें घालपी सान आंध्रेचो भाजपा आमदार विष्णू वाघाकय काँग्रेसीन आव्हान दिलां। विष्णू वाघान ज्या प्रमाणे पयलीं काँग्रेस सरकाराच्या विरोधान सगळ्या देवळांनी भोवन गाराणी घातलेली, ज्या शिमेंचेर भोवन घातलेली, हिम्मत आसा जाल्यार परत तीच गाराणी सगळे कडेन घालची। काँग्रेस पक्ष तेच्या ठामपणे फाटल्यान रावतलो विष्णू वाघाच्या। काँग्रेस पक्षा तर्फे सल्लो दिता की विष्णू वाघाच्या मतदारसंघात जर विकास कामां जायना जाल्यार तेणी एक उत्तर गोंयान भिक्षा फेरी आयोजीत करची ह्या सरकाराचो निशेध करपाक आनी भिक्षा फेरींसून जो पळय कितें निधी येता त्या निधींच्यान सांतांद्रे मतदारसंघान सगळी कामां करून काडची। ह्या हितूनसून कितें आता दोनूय गोष्टी जातल्यो, सरकाराचो निशेधूय जातलो आनी मतदारसंघांची पळय तेच्या प्रलंबीत पळय जी कामां आसा ती जावन वयतली। काँग्रेस सनबर्नाकय विरोध करता। आमी पयलींच विरोध केला, आमी कालचे फावटी विरोध केला, तरी आसतना तेंच्यांनी दिला। अंदूय आमचो कितें आमी आयज ऑपोजिशनान आमी विरोध करतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। दृष्टीचे गोंयचे लायफगार्डाचे फुडें कितें हें सोमार मंगळारा थारतलें। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा दृष्टी 30 ऑक्टोबर मेरेन काम बंद करचें ना, सरकार नव्यान टेंडर काडटलो। दृष्टी म्हणटा कोंत्रात फुडें वतलो जाल्यार सरकारान लायफगार्डाची वर्सुकी पगारवाड आनी तांणी घेतिल्ले सामानाच्या खर्चाचो विशय सरकारान तडीक लावचो। पर्यटन खात्या कडेन दृष्टीची 2 दिसांत बसका थारल्या। दृष्टी लायफगार्ड सेवे विशीं अजूनय बोवाळ चालूच आसा। गोंयांतले दर्यावेळेर लायफगार्ड सेवे खातीर फुडल्या 2 दिसां भितर टेंडर काडटले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा। जाल्यार सरकार आमच्यो मागण्यो मान्य करतले अशी आस दृष्टीचे लायफगार्ड बाळगून आसात। लास्ट इयर आमी 6 सुमार रेस्क्यू केले, हांगा रिपीन जाता चडशे, फॉरेनर सुद्दां रेस्क्यू केले, फॉरेनर आनी इंडियन सुद्दां, एक 2 इंडियन केले आनी 4 फॉरेनर रेस्क्यू केले लास्ट इयर। आमी होप दवरून आहा की रिन्यू जातलें, कारण कितें ही गरजेची सेवा आसा म्हणजे कितें गव्हर्मेंटाकय खबर आहा, लोक हांगा येता, पब्लीक येता म्हणजे तेंची सेफ्टी मेन आसा, म्हणटकर कितें करून रिन्यू हें जावपाचेंच आहा अशें आमकां होप आसा। दृष्टीचे वडील अधिकारी सोमारात सरकाराक मेळटले अशें दृष्टीचो अधिकारी व्ही.के. कनवरान प्रुडंटाक सांगले। सगळ्यो गजाली सारक्यो जाल्यार 5 वर्सां दृष्टी काम करतली अशें तांणी सांगले। We will continue only in the next few days. There will be the CMD will be meeting with the concerned officials and we hope to resolve the issue and continue with our service. Sir, what is the issue like? What is your demand like? हमारा issue ये था कि every year the lifeguards were getting an increment which we used to give the lifeguards, and since the increment was due since 15th of June, the government for some reason hasn't given us the clearance of that increment, so we are not being able to give our lifeguards the increment. If all goes well, we will continue for the next 5 years if we get the tender. But yes, we have served notice on the government to resolve few issues, and we hope it will be resolved in the next 2-3 days. Sir, meeting कब है आपकी? कल मिल रहे हैं। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। गोंयांत पुराय वेळ गिरायक लवादाची गरज गिरायकांनी उक्तायल्या। गिरायकांचे प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर गोंयच्या खासदारांनी हे प्रकरण गंभीरतायेन घेवचें अशें गोवा कॅन म्हणटा। कितलेशेच राज्यांनी गिरायक आयोग आसात पूण तांकां अध्यक्षूच ना। भारतांत गोंया सयत 7 राज्यांनी कंझ्युमर आयोगाचें अध्यक्षपद रितेंच आसा। संसदेत हो प्रस्न आयलो, पळयात रिपोर्ट। कांय राज्यांनी गिरायक आयोग आनी जिल्लो फोरमांची अध्यक्षपदां खाली आसात। गिरायकांक न्याय दितले जाल्यार गोंय, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड आनी पश्चिम बंगालात गिरायक आयोगाचे अध्यक्षच ना। हो प्रस्न लोकसभेतय चर्चेक आयिल्लो।
there is an urgent need for the consumer courts to be full-time. That will create a strong impact on the consumers moving the applications before the courts, and automatically we can see that there will be progress. गिरायक मंच आणि आयोगाचो व्यवहार सारको चलनाशिल्ल्या राज्यांनी गोंयाचे नाव संसदेत आयला. गिरायक व्यवहार मंत्रालयाचे आकडे सांगतात राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्लो थराचेर 3.5 लाखावयर केशी अडकून पडल्यात. तातूंतल्यो चडश्यो केशी जिल्लो थराचेर जाल्यार राष्ट्रीय आयोगात 10,000 वयर केशी पडून आसात. कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान कांय राज्य आयोग आणि जिल्लो आयोगांनी केशी बेगीन सोडोवपा खातीर लोक अदालती घडयल्यात. रिती पदां भरची म्हूण राष्ट्रीय गिरायक आयोगाचे अध्यक्ष आणि गिरायक व्यवहाराचे सचिव मुख्यमंत्र्यांक आणि राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांक बरयत आसात अशें केंद्र सरकारान निकतेच लोकसभेत सांगला. We feel that the concern expressed in the Lok Sabha should be also taken up by the North Goa Member of Parliament, Mr. Shripad Naik, as well as South Goa, Mr. Sardina. And if Shantaram Naik, the member of the Rajya Sabha, concerned with personnel and public grievances, also take up the issue, we are confident that the courts will function better. They will also have their separate premises, as the Government of India has sanctioned separate amounts for construction of buildings. We feel that this will expedite the entire functioning and setup of the consumer courts. आता मेरेन गिरायकांचे प्रश्न सोडवपाक महाराष्ट्र मुखार आसा. महाराष्ट्रात 33 अध्यक्ष आणि जिल्लो मंचात 54 वांगडी आसात. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा समीर भट. चौथीची भजनां आता कोंकणींतल्यान जावंक लागल्यात. दिवचलच्या पूर्णानंदचारीन कोंकणींतल्यान अभंग, गजर, भैरवी आनी गवळण बरोवन भजनां करपाक सुरवात केल्या. कोंकणी भजन म्हणपी हो पंगड फुडल्या म्हयन्यांत केरळाक वचपाचो आसा. आता मेरेन गोंयभर मराठी भजनां चलताली. दिवचलच्या पूर्णानंदचारीन आता कोंकणी अभंग बरोवन कोंकणींतल्यान भजनां आनी आरती चालू केल्यात. जशे आमचे गाराणे, सांगणे, काळजातले मागणे आमचे काळजातले भाशेन आनी रक्तातले भाशेंतल्यान जर देवाक पावता आसत जाल्यार आमची भजनां कित्याक पावची न्हय असो एक प्रश्न आसलो. आनी ताका एक उत्तर म्हणून आमी एक सबंद गोंयच्या कलाकारांक विनंती करून प्रार्थना करून एकठांय केले. सगळ्या गोंयच्या कलाकारांनी कलाकार म्हणून मन दिले आणि कोंकणी भजन परंपरेक एक वाट आनी दिशा दिवन मोकळी केली. आमचे भजन आता 6 तारखेर केरळचे भोंवडेर वचपाचें आसा. कोंकणी भजन दिवचलच्यान उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.